मानिवंत आग्नेल मनशां जिणी सोवें एकचार बांदूंक आमकां नमुनो हो दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. देवाची रचनेची काणी आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकार मेळटा. देवान आमकां एकामेकाच्या संबंदान जिवंक, एकामेकाचो हुस्को धरूंक आनी एकामेकाच्या आदाराक पावंक रचल्यात म्हूण आमकां थंय मेळटा. तेंच करूंक आनी मनशांचो एकवट थिरावंक मानिवंत आग्नेल आमकां स्फूर्ती दिता. कसलीच ऑतोर करिनासतना तो सगल्यांच्या गरजांक पावलो. सगल्यांचो हुस्को ताका आसलो. जात, कात, धर्म तें पडे नासतना सगल्यांक एक सारकी तो लेखतालो. आपल्या लोकांकूय तो एकवटान आनी शांतीन एकूच फामील कशी जिवंक नेट उर्बा दितालो. असलेंच जिवीत जिवंक तो आमकां एक नमुनो. ताच्या सांत कोरोना पासत आमी मागुया. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडटा. ह्या मिसाची इतेसांवा अनाया जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. एंटनी आनी नविता ग्रेशियस आगासाय तावन फामिलीक बरी भलायकी मागता. वेरेन AR मार्टिन्स मारगांव तावन दिनवासनेचे मीस अलेक्सियो फेर्नांडीस कलांगूट तावन. सुरवातेचें गीत घालतना सगळे आमी उबी रावया. Eklots amso sumi, ikuts amso bawat, ikuts amso bautis, eklots amso deubab, eklots amso sumi, ikuts amso bawat, ikuts amso bautis, eklots amso deubab, povitratnia vorvi, shanticia ban pasan, sugli ekut zaunchak, amka hapon halyan, bekun ami gaitan. Eklot samso somi, ekut samso bawat, ekut samso bautis, eklot samso deubab, eklot samso somi, ekut samso bawat, ekut samso bautis, eklot samso deubab.
देव बरो दीस दिवं मोगाच्या आबा भयण्यानो आनी माय मोगाचो येवकार मी सांत वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो उनुनीत येवकार आयज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, नो मॅन इज एन आयलंड. मनीस एक जुणबो न्हय, आमकां दुसऱ्यांची गरज. एकचारान जिवंक जल्मांतावन मोरो पर्यान आमकां समाजांत समुदायांत जिवंक दुसऱ्यांचो सांगात जाय. आमच्यान एक मुळीन जिवीत जिवंक जायना, कित्याक एकसूरपणान जिवंक देवान आमकां रोचूंक ना. ह्या संवसारांत वाट चलतना आमकां दुसऱ्यांची गरज. आयचो विशय आसा मानिवंत आग्नेल मनशा जिणेस होवें एकचार बांदूंक नमुनो. जेजून आपल्या भौशीक मुन्यारपणान मनशा मदें कसलोच भेदभाव करूंक ना. आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान बरी खबर परगटली आनी एकचारान जिवंक आमकां वाडूंक मोगाची याज्ञा दिली. आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक क्रिस्ती एकवटाची स्वता सगळ्या आमच्या भावा भयणांक वांटूंक सोबीत एकवटाचें आनी मोगाचें नातें बांदून हाडूंक बाबाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. सुरवातीची उतरां आमची करून आनी आमचेच भितर वचून आमी खंय चुकल्या जाल्यार उगडास करून बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर प्रदार देवाक आनी तुमकां भाव भयण्यानो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून अंतरान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासवाद घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सोर पळयदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Krista kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. प्रार्थुया. सोर पळयदार देवा आमच्या कोंवाल्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेळें वाचप. बावाट्यांचो जोमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसा तितलें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजो नासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं बागाक दवरतालीं. धर्मदूत
व्हडा बळान सौम्य जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी ताका सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां व घरां आसलीं तीं विकून तांचें दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुताच्या पांयाशीं दवरतालीं आनी मागीर जोण एकल्याक आपले गरजे प्रमाणें हे दुडू वांट्टालीं. जुजे नांवाचो सिप्रिसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयाशीं दवरले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. परतून म्हणुया, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेचीं आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. औरंबाक तावन तुजें सिंहासन गोट उबीं आसा. सासणाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कोदींच हालोना बदलना. संवसार सरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरान फांगतली पवित्रताय. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. Sorvesporat soi, sorvesporat soi, sorvesporat soi, soi, soi. Sorvesporat soi, sorvesporat soi, sorvesporat soi, soi, soi. Ulojata sumia, tučica kraj kota. Tuci sasna utra, karsam balgun laleta. Ulojata somia, tucica kraj kota. Tuci sasna utra, karsam balgun laleta. Sorvesporat soi, sorvesporat soi, sorvesporat soi, soi, soi. Sorvesporat soi, sorvesporat soi, sorvesporat soi, soi, soi. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआ पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हणलें, बापा, हांव मागणी करता तें हाचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं तेय मनशां पासत तीं सगळीं एक जावं. बापा, म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसा. तेच भाशेन तीं आमचें सोवें एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशें तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिलें ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें अशें तीं संपूर्णयेन एक जावन आनी तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवन. बापा, जंय हांव आसा
थंय तुवें म्हाका दिलें ती आसची म्हूण म्हजी खोशी आनी अशें तुवें म्हाका दिलें ती मोहिमा तांणी पळोवची कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण हांणी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोबे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबे आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, सोबीत विशय आमचे मुखार दवरला. आयच्या दिसा जेन्ना आमी मान्यवंत आग्नेल मनशा जिणे सवें एकचार बांदूंक एक नामुणो, a model to live in communion with human beings. एकचार. डॉक्टर जोस कॅमलेट एक खरी घडणी सांगता. एक दीस एक दादलो आपले मोटर घेवन शारांतान गांवांत वेतालो आनी वेता आसतना तो वाट चुकलो. तेन्ना ताका गमलें की ताका वाट चुकलो म्हूण ताणें गुगल मॅप काडलें आनी गाडी चलयतना आसतना ते मॅपार चोवून तो चलयतालो आनी हें कोत्ता आसतना ताची गाडी रस्त्याचे भायर वेता आनी एका खणकुल्यांत रोमता. आनीक कांयच उपाय ना म्हूण कोट्टोच भायर सरून लागशिल्ल्या हुंच्यान घर कितें आसत काय म्हूण पळोवंक वेता आनी ताका एक फार्म हावस मेवता, एक वाडी. आनी ते वाडींत वचून तो त्या दोनयाक मेवता आनी सांगता, अशें जालें म्हाका तुमचे मनीस कोण मेळत म्हजी गाडी भायर काडूंक. आनी तो ओनर सांगता, दोनी सांगता, हें पळय वॉरवीक नांवाचें जानवर आसा. वॉरवीक जावन आसलें गाडू सारकें बारीक. तो दादलो त्या गाडवाक पळयता म्हणटा, ना म्हजें मोटर ओडूंक जाय. वॉरवीक वील डू द थिंग, वॉरवीक वील डू द जॉब म्हणटा. आनी दुसरो उपाय नाय जावन तो त्या वॉरविकाक आनी हो ड्रायव्हर मनीस ते मोटराशी वेतात. तो दोनी त्याच्या गाडवाक मोटराक बांदता आनी उपरांत म्हणटा, मुखार उबो रावन म्हणटा, वॉरवीक, फ्रेड, ट्रेड, जॅक, गाडी ओडात. आनी एकच झटकान ती गाडी भायर काडटा. गाडू शबासकी दिता त्या गाडवाक तो मनीस आनी त्या दादल्याक देव बरें करूं म्हणटा. पूण म्हाका एक सांग, तें गाडू एकूच आसा वॉरवीक, पूण तो फ्रेड, ट्रेड आनी जॅक खंयचो आयलो? 4 नांवां काडल्यात तुवें. आमी तर हांगा आसात, आमी ओडूंक ना. आनी तो दोनी म्हणटा, हें म्हजें गाडू कुड्डें, ताका कांयच दिश्टी पडना. ताका वॉलरीक ओड म्हळ्यार ओडचें नासलें, तें जाणा पूण एकटेंच म्हूण इट वूड बी डिफायंट इन पुलिंग इट. पूण तें जाणा आनी तेक जाण म्हज्या बरोबर आसात म्हूण एकोठान तें ओडटा. ब्लायंड फेथ म्हणटात, ब्लायंड फेथ ऑन हीज मास्टर. तो दोनी सांगता आनी 3 बरोबर आसात, आमी फक्त आयकलां, हांव ओडटलो. आनी डॉक्टर जोस कॅमलेट म्हणटा, एक गाडू आमकां शिकयता एकचारान जिवंक. ही उतरां ताची. एक गाडू आमकां शिकयता एकचारान जावंक.
तें कुड्डें खरें, पूण ते गाडवान एकोटान समजून आपूण एकोटान ओडटा म्हूण ती गाडी ओडली. प्रितीशांदो, आयज असलोच एक सार आमचे मदें आसूंक. ब्लायंड आमी एका बरोबर कितें खूंय वेतले हांव तें चोवची गरज ना. आमी आपशींच पावतले हांव जेन्ना आमी एकचारान जियेता. जेन्ना आमी नदर मारता आयच्या वाचपांचेर असलोच एक सार दोनूय कडेन आमकां मेवता. पयल्या वाचपान आमकां उतरां म्हूण सांगतात कोण परी आदले काळार जेजूच्या मरणा उपरांत एकचारान ते कुटूंब जियेले, लोक जियेलो आनी कोण परी आपणें न्हय, हें म्हजें न्हय, हें आमचें म्हूण समजून हें काम आमचें, हे पयशे आमचे, हे सगल्यो गरजो आमच्यो, म्हज्यो न्हय म्हूण समजून एकचारान काम केलें म्हूण. वेगळोचार नासलो, एकचार आसलो. तूं क्रिस्तांव जालो पूण तो जावंक ना, ताका भायर दवरुया ना, एक बराबर तेणी केलें. जेन्ना आमी नदर मारता शुभ वर्तमानाचेर जेजू आमकां फकत एकचारान जिवंक आपयना, फक्त एकचारान जिवंक आपयना, आपण मागणें कोत्ता, आपणें मागणें कोत्ता बापाक आनी मागता एकचारान जिवंक आमी. सोबीत उतरां ती आयच्या शुभ वर्तमानाची. देवाची पोत्तून येता आनी आमच्या सुम्या जेजूचेर विस्वास दवरता म्हूण जुदेवांक आनी ग्रेकांक हांवें हो उलो मारला. कसलो उलो तो? एकचारान जिवपाचो उलो. कोणाक तो? आमकां सगल्यांक. आनी बापा, हांव आनी ही एक जावची हें म्हजें मागणें. जशें हांव आनी तूं एक, ती एक जावची. काय बरी उतरां ती. आमी जायती पाटी म्हणटा फादर हें मनशा कडेन जायना, हें फकत भाग्यवंता कडेन ऑर जिवितांत भाग्यवती जिवीत जियेलां तांचे कडेन जाता, आमचे कडेन जायना. ते सगळें सांग आनी देव सांगता तें देवाक, ते स्वर्गा राज्यांत आसात तांचे कडेन घडटा. ना, मात तेरेसा जेन्ना संवसारांत आसली एकदां भीक मागूंक गेली आनी एका कोणा अक्रिस्ती मनशा कडेन, एका हिंदू मनशा कडेन, कलकत्ता हिंदू मुस्लीम चड, क्रिस्तांव एकदम थोडे, आनी ताका भीक मागलें म्हाका कितें म्हाका आमचे संस्थेक आनी आमच्या गरिबांक कितें दी. तेणें थिपी दिली, नुती उडयली तिच्या हातीन आनी तिणें म्हणलें पुसूंक ना, हें म्हाका आनी म्हजे संस्थेक सिस्टरींक गरिबांक कितें दी. पद तें कांयच म्हणूंक ना, नुती उडयता आनी कितें तूं असो इन्सल्ट करूंक ना, बरे उतरांनी म्हटलें. आनी तेन्ना तो मनीस बदल्लो आनी इतिहास आमकां सांगता फ्रेश कितें हो मनीस आयज पर्यंत तिचो आदार करता. थोडें नासतना आपूण अक्रिस्ती, आपूण हिंदू आनी ती क्रिस्तांव म्हूण आयज पर्यंत तिचे संस्थेक आदार करता. प्रितीचांदो, हो जावन आसा मोग जो आमी जियेता. मोगान जेन्ना आमी जियेता, एकचारान जेन्ना आमी जियेता, काळजांतान जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करता आनी दिता, तेन्ना हो एकचार आनी वेगळोचार न्हय, एकचार आमकां दिश्टी पडटा. फादराच्या जिवितान जुंयसर ताका धाडलो, पाठयलो, जे जाग्याचेर ताका पाठयलो, जावं सावड्डें जावं कुमटा, खंयचे कडेन जुंय ताका पाठयलो, थंय तो वेगळोचार न्हय पूण एकचारान जिवंक आपणाची पयशेची सेवा केली. हो रस्तो आमकां ताणें दाखयलो. आयज आमकां तोच उलो इगोर्ज मारता. आमचो विशय आयज मारता आमी एकचारान जिवन आमच्या जिवितांत एक फामील कशी जिवन एकामेकाची गरजो पळोवन आदार दिवन जिवंक आमकां उलो मारता. आनी होच उलो शार्ती पावतलो जाल्यार आमी हे मिसान वांटो घेतना मागून आमच्या जिवितांत ही बदल हाडची गरज. आमेन. उबी रावुया आनी थोडी आमची मागणी देवा मुखार घालुया.
आमचो जबाब जातलो जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. हांवें तांकां तुजी ओळख दिल्या आनी अजून दितलो. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक एकवटून देसांतले पोरचेक जेजूच्या पावलांनी चलूंक शिकोवंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. निथिवंत बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांव तुका वळखतां. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी समाजान देसा धर्मा आनी जाती काती मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना एकवट विस्तारलोलीं हात्यारां जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. जायत्यो आमच्यो भावा भयणी क्रिस्तां आनी पवित्र सभेचे शिकवणे आड गेल्यांत. ती सगळीं जेजूसांग आतां एकवटून ताचे सारकें काळीज मोन आपणावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या घोराब्यांनी वाड्यांनी आनी गांवांत एकामेकाची गरज वळखून एकामेकाक भोगसूंक मोगाचे भोगसण्याचे आनी एकवटाचे पूल बांदून बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी सगळीं ह्या नोवेनान वांटो घेतलीं. जेजू फाटल्यान वचून आमी मनीस जिणे सवें एकचार बांदून घडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. मोगडा बापा, खातीकायेन केली ही मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. आमच्या काळजांत खपीत मागणी आसात, तिवूय आमी तुजे मुखार दवरता. ती सगळी शार्ती पावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. वेदीचे हुंड्या सोबे जी काळजां दवरता सुरताचे दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटयता सुखानी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटयता उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या घेरोपता सुसाचे तुजे बोरी जेजू मनशां तारोवना गुरसाचे तुजे बोरी जेजू मनशां तारोवना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुप्रदेव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे
आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्ट आनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सरस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा, सूरपेदा आनी सासणाच्या देवा, सूरकाली आनी सूरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सुमरतांव. जिवे बावार्थान ताचें पुनर्जवणपण परगट्टांव. थीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Dolbarazo, Solvespor tu, Povi, Povi, Povi. Dolbarazo, Solvespor tu, Sorgani, Sonsar bolea, Tužia svoj bovan. Utsorgi, tu kazoizo, sorvesporace navieta, jeta takazur. Utsorgi, tu kazoizo. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, आओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणी कराराचें रगत. पातकाचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Somia Gesù ami hondo kata ani egashi le pieta itle spauti tu voi boa eso ami tushe moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची काल्स तुका समर्पिता. जे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पुर्जलीत मुकामोल पळोवंक फावो कर. आमाम समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगातीक तिचो पोती जुजे बागयोन दुमदुतान आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सरुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोत्रेकता. तर आमकां आमचे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. ती कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजो चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्त्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sobe ami soglie atmya vorvi ami soglie tatso atmo am sopra ami soglie ami soglie ami soglie Gesù am solo ba ami
सोगली ताचो बापूय आमचो बाप आमी सोगली ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली आत्मो दिला सोडेकल्या आमी सोगली ताची देणी वेगवेगळी आमी सोगली सोगल्यांक रुपणे जेजूचे आमी सोगली आमी सोगली आमी सोगली जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सोरीचें बोल खऱ्या मोगान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगशाक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल बाबंबिनो तुमकां सगल्यांक आमी पवित्र जाग्यार पळोवन खुशाल तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवो तज्ञा वरवीं दुनिया देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. नव्यानाच्या दिसांनी कुमसार जावंक सोदतात जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कोपेलान आसतात. कोणूय कावन्सिलींग करूंक सोदतात जाल्यार रित्राच्या घरान म्हणजे मोदल्या घरान आमचे यादनीक तुमचे सेवेक आसात. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 TV क्रेक पुस्तक शाळान ओ इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर ती मेळटा. आमच्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणीत आदार दिवंक कोणूय सोदतात जाल्यार आमचे बस डेस्क आसा थंयसर तुमच्यांनी दिवंक येता. मानेवो तज्ञाचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पॉस्युलेशन ऑफिस आसा थंयसर तुमच्यांनी कळोवंक येता. हें कळयता आसतना तुमची एक्सरे टेस्ट केल्ले ते रिपोर्ट पिडेन आसतना ओ पिडा बरें जावले उपरांत ते तुमी हाडून थंयसर दिल्यार अदीक बरें जातलें. मोगाल बाबंबिनो
मानिवोत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना आमी उलो मारता मानिवोत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेपण फावो करता. आयज फिलोमेना डिमेलो सांत इनिस्तान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. गेल्या ऑक्टोबरांत म्हाका जोर आयिल्लो आनी वचो नासलो. हॉस्पिटलांत म्हाका एडमीट केली. जायते भाशेन टेस्ट करचे पडले. टेस्ट करचे पयलीं हांव सदांच मानेवोत आग्ने लागीं मागताली म्हजो रिपोर्ट बरो येवंक. म्हाका TB हॉस्पिटलांत पासून व्हेली पूण कांयच मेळो नासलें. थोड्या दिसांनी म्हज्या नोंडेचें चेडूं पिलार आयलें. ताणें म्हाका आग्नेलाच्या फोंडाची माती पिवंक दिली आनी ते मेरेन हांव आयज पासून सारकी बरी आसा. मानेवोत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. हो आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या पिडेच्या वेळार आमच्याय काळजामणांनी आमच्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर त्यो विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. हाजी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोत आग्नेलाक भागवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा, उगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता आसल्यार मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबीची इगोर्जेची उगोड पोरगोटने उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सोर पवेदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Pagnel आमच्या इष्टा आमकां तूं सांडू नाका. या परदेसान आमकां स्वर्गांत तुजो आदार. पाग्नेल आमच्या इष्टा आमकां तूं सांडू नाका. या परदेसान आमकां स्वर्गांत तुजो आदार. गोंय आमचे बागीचे उंचा मोडाचे देणे. पाग्नेलाचे पायणे हालोंक ताका बाग मेवले. गोंय आमचे बागीचे उंचा मोडाचे देणे. पाग्नेलाचे पायणे
Alung taka bagmeu